विश्वास आहे तो अर्पर तो सरपंच आणि सेक्रेटरी अजूनही पुलिसाक गावाना सो ह्या दौडलो लुत्रा जसं ते वचून घेऊन येले पूण इंडियातलो गोयचो सिटीजन तांकां गावाना पुलिसाक काहीतरी प्रोटेक्शन आगे तेका हांव तेजे अगेन्स्ट उलयना आनी फॉर उलयना जे पूण कितें जालां ते इन्सिडेंटान आख्खो इंडियेचो लोक दुखी आनी गोंयचोय तशें जावंक जायनासलें आनी जे फावंडेशन आहलें तेजें ते ट्रायल कोर्ट आमचो म्हापसा एडिशनल सेशन्स कोर्टान ऑलरेडी हे सांगलां की तांकां बेल ग्रांट करूंक ना सो इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू हॅपन ते कशें दिल्या वॉट इज द मोडस ऑपरेंडी तेणी कशें केलां सरपंचान सायन कशी मारला ते तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणूनच ताका बेल दिवंक ना पूण तो अजूनही सेम इज बीइंग चॅलेंज बिफोर द हाय कोर्ट पण अजून एब्सकॉन्डिंग आहात ते दोघी जण पुलिसाचे फेलियर कशें दिसता खंय तरी की सरपंच गावना पुलीस रावल्या बिकॉज दे हॅव एप्लायड बिफोर द अशें म्हाका तरी दिसता आय पण डीड नॉट आस्क एप्लायड आणि रिजेक्टेड डिफरन्स जाता थिंगा रिजेक्ट जालो हिंगा तेणी नेक्स्ट डे हिंगा घातलो हायकोर्टान आनी तो तेन्ना कितें करूंक सोदतालो की तो आपलो ब्लेम काडून सरकाराचेर घालूंक सोदतालो आतां लायसनां सगळीं 33 एक सर्वे नंबराक 33 लायसनां दिल्या तुमी कोणी पळोवंक नाल्यार तुमी पळोवची ती म्हाका जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान आहा ती 33 हांवें आरटीआयसून घेतल्या 33 लायसनां एकूच सर्वे नंबर आनी तो दिशाभूल करपाक लोकांक स्पेशली आरपोराच्या लोकांक तेणें सांगलें की आपणें कांयच दिवंक ना सत्य म्हणटा ते फुडल्यान येयलें आतां तो तेणें डिनाय करूंक ना की आपणें सायन मारूंक ना म्हणून डिनाय तरी करूंक जातलें वेन ही वेंट टू एडिशनल सेशन सायन तेची म्हणून सिद्ध जाता सो म्हणजे तूं म्हणटा पुलीस मुद्दाम अरेस्ट करिना तांकां आतां पुलीस कित्याक अरेस्ट करिना तो पीआय अंजुना जो आहा तेका दिसाचें पडटलें पूण हे फेलियरचे दिसना तुमकां फाल्यां कोणूय गोंया भायलो सुद्दां येवन अशें करतलो गोंयचे तर अशें करून एक मेसेज पास जावपाची गरज आहा मेसेज एक वचपाक जाय ही मेसेज आमकां एडिशनल सेशन्स कोर्टाच्या जजान दिली की यू कॅन नॉट डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू कॅन जस्ट कम एंड टेक अ बेल की पुलीस वॉन्ट्स टू अरेस्ट मी आय एम अ रिस्पेक्टेड सरपंच ऑफ द विलेज एंड आय शुड नॉट बी arrested because I am the सरपंच आपणे सायन मारून दिल्या सो इट इज यू शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड तुका जी सायन मारूकूच जायना ती तुवें मारून दिली सो हितून कितें तरी आनीक भितर डीप आहा कितें आहा ते पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आहा खंय तरी पुलीस स्लो जाले अशें म्हाका तरी अशें दिसता पुलीस स्लो जाले ह्या केसीन एका आमचो कोण तो लुत्रा ब्रदर्सांक अरेस्ट केले लुत्रा ब्रदर्स वर द ओनर्स आता हे जे दुसरी गातून जी आहा ती अजूनही अरेस्ट जावंक ना तितून प्रोसिजर चालू आहा बट प्रोसिजर स्लो आहा हे म्हाका तरी दिसता आनी आतां एसेंब्लीचो फोरम आहा हो म्हाजो रायट थिंगा उलोवपाचो आनी वी वील स्पीक ऑन द सेम सो रोशन गिल्टी आहा म्हणून लिपता कसो दिसता सस्पेंड बीन केल्या न्हू सो तो गिल्टी कितले जाण उरल्या सस्पेंड जावपाचे सो हे जे रिपोर्टाचेर जितके नांवां दिल्या तितके जाणांक म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन कारवाई आमी मागता न्हू आतां एसेंब्लीच्या फोरमान आमचो रायट सो तुमी तुमकां बीन गावला रिपोर्ट आमचो रायट जो आहा हो आमकां मेळपाक जाय वी आर आस्किंग फॉर दॅट रिपोर्ट इन द एसेंब्ली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना आमचो हे आसतले उलोवप आसतलें तेजेर आमी कित्याक स्पीकर इज गोइंग टू अलाव दॅट टू डिस्कशन ऑन द पर्च बिकॉज आयचो मुद्दो ऑपोजिशनाचो तोच आसलो सो कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाजें जाल्लो आहा सो अशें कितें सगळ्यांक दिसता की आमदार म्हणजे पावरफूल आमदार पावरफूल आसना जेन्ना पंचायत आसता थिंगा पंचायत दिता पंचायत आमदाराक विचारून दिना दिवंक शकता आनी कितली लायसनां दिवंक शकना हें इम्पॉर्टंट त्या खातीर ह्या केसीनसून खुबशे गजाली क्लियर जातल्यो आनी खुबशे गजालीचेर स्ट्रिक्चर्स पास जातले ऑर्डर्स पास जातले हायकोर्टानूय हो मॅटर चालू आहा हायकोर्ट ऑल्सो वील पास नेसेसरी ऑर्डर
restraining any type of license to be given by the पंचायत सुप्रीमचं म्हणलं लेजिस्लेचर आहे का पब्लिक आहे cost of 25 डिमांड people रिपोर्ट said. जो डिमांड करता तुम्ही रिपोर्ट जो डिमांड पब्लिक रे पब्लिक तुम्ही रिपोर्ट जो डिमांड करतले लेजिस्लेचर डिमांड करतले काय सगळे पब्लिकाक आउट करचे म्हणून See, आमकां दिलं म्हणजे सगळ्यांक येयला पब्लिक हांव हुंचरूच म्हणना हुंचरूच म्हणना पंचायत रिस्पॉन्सिबल पंचायत हो एक भाग आहा पूण पंचायत सो आरपोरा पंचायत सरपंचान आपल्या हातीन हे घेतले आनी दिले म्हणजे सेक्रेटरीन कितें सांगलेलें खंय मिटिंगेक की पास केला तेंच्यांनी आतां सरपंचान सांगलें हें घाल मिटिंगेक पास केलें मागीर तेजी सगळे डॉक्युमेंट चॅक करचे पडटा न्हू दिवच्या पयलीं बाबा हेजे कडेन टीसीपी आहा आदले लायसन आहा टीसीपीचे आहा कोणाचें आहा लायसन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा आनी कितें आहा फायर एंड सेफ्टी इमर्जन्सी सर्विसाचे आहा आनी तेजे उपरांत सेक्रेटरी ते सायन मारून दिवपाचो सो तेजे लायसनात कसलीच ना हे पयलीं लायसन कोणाच्या हेजेर ताणें दिला आनी ते कितें आहा ते सायन मारले आनी दिली मायकल बाब एक मिनिट सो तूं गांवचीकूच विचारूंक शकता मायकल बाब तुवें म्हणलं पळय पंचायत मायकल बाब विचारूंक शकता मायकल बाब अरे 25 मायकल बाब आमी सांगूंक शकता मायकल बाब सांगता तुवें पंचायत जबाबदार आसता म्हणला पंचायत एकच माझं क्वेश्चन आहे काय पहिलं when they are giving this type of license. जेन्ना आमदार किंवा मंत्री असता पळय ते पंचायती आपले अंडर पंचायत म्हणून हे करतात तेन्ना पंचायत जबाबदार See, we are MLA does felicitation work like all the governmentaची स्किमी आसूं थिंगा हॉट मिक्सिंग करूंक जाय थिंगा आनी कितें बरो प्रकल्प हाडूंक जाय सरकाराचें फंडींग हाडूंक जाय थिंगा आमदार आसता आनी पंचायत जे एनओसी दिता थिंगा बसोन पंचायतीन लायसनां दिता एनओसी दिता वेगवेगळे वस्तू आमी कशे रिस्पॉन्सिबल ऑर आमी कशे थिंगा एवरीडे वचून चॅक करतले आमचे कडेन 5-5 पंचायती आहा 4-4 आहा सो तितून आमी वचून चॅक करप हें योग्य जायना आमी केन्ना पंचायती कडेन विचारूंक वचना तुमी कसली लायसन पण आता जी क्लब आशिल्ली तांकां दिली एनओसीस बीन दिली फायराच्यो बीन तेणी सगळ्यांनी एप्लाय केला हांवें मागीर जेन्ना मिडिया रिपोर्ट पयलो हांवेंय चॅक केल्ले सो तेणी सगळ्या कडेन एप्लाय केला ऑनलायन एप्लाय केला इन्स्पेक्शन जालां तांकां जे कितें सांगलेलें घाल म्हणून हे सगळ्यो वस्तू तेंच्यांनी घातल्या म्हणजे ऑल द फायर हायड्रंट्स आनी कितें 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 घालूंक जाय ते सगळें घातला मागीर बट तांकां फायनल एनओसी उरल्या दिवपाच्यो अशें म्हणून म्हाका सांगलां हांव खंयचोच म्हणना दीस 2 पीपल आतां गव्हर्मेंट म्हणटा आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता पुलीस म्हणटा आमी
See, whenever governor speaks, generally he conveys what the government gives him. But he has a constitutional role. He's not a rubber stamp. Unlike the President of India, who has to assent to bills when it is submitted and resubmitted, the governor has a discretion. And the governor's discretions are spelled out in the Constitution. He holds a very high constitutional post, and he should correct the government and bring to the notice of the government certain shortfalls and shortcomings. Our simple question was, one is, you pay respects to the deceased. 25 people dying in one fire, not because of an accident, but clearly a human positive action in ensuring that's why we call it murder. Secondly, it's a matter of shame for our Goa government, and it is a blot on Goa's name and image, affecting even our tourism in Goa. And in these circumstances, I think the governor should have so moto told the government, I will speak on this, and he should have spoken. Not doing this, because if you know, in the BAC, all the parties wanted a discussion, which was disallowed. And they have said they're going to have a discussion on Vande Mataram, which is more important in the scenario. I don't say anything may be put in the back burner, but when there are pressing issues, an issue like this, which shows a deep-rooted corruption and a systemic fault and positive reason with the government's complicity in it, I think the government was getting scared to allow the discussion, because skeletons will come out and people from the bottom to the top will be exposed. Government did not want this shame, and therefore I think that we had to do our obligation as opposition to protest and to demand for it, and demand that he includes it in his speech, and that's why we had to walk out. Yes, thank you. तो म्हणटा की क्रायम आनी सगळें कंट्रोलाला, तो ही सरकाराची जायरात एक सायडीन ज्या पद्दतीन आज गोंय एक क्रायसिसान आसा, फायनान्शियल क्रायसिसान आसा, क्रायम कॅपिटल ऑफ द कंट्री म्हणून आज गोंयाची जे म्हाका दिसता आज नांव पाड जालेलें आसा, आनी आमकां सगळ्यांक दिसतालें की ऑनरेबल गव्हर्नर हेजेर उलयतलो म्हणून, आनी खास करून बचाच्या लोकांक श्रद्धांजली दिवपाक, बचाच्या लोकांक एक जस्टीस दिवपाक राज्यपाल उलयतलो म्हणून, पण चोयल्यार खूब दूख जाता. This is a script of self-praise, giving a certificate to this government in which corruption, in which murders seem to be the only agenda. So it is a sorry state of affairs today in the state of Goa. There seems to be no law and order, no mention of the sale of Goa that is happening through various mediums, no mention on land, no mention on the way financial crises are been happening. So definitely, to the reply to the governor's address, we will raise all these issues in the interest of the state. It is for us as responsible opposition MLAs of various political parties. Today, the people are watching, and I am confident that all of us will make sure कि ये session gold आसचे ना, ये session तिकट आसता. जस्टिस रिबेलो सीएमा मेळवते आणि दोन सेक्शन I have no idea. That Chief Minister, whoever has given representation, whatever is in Goa is being done will be done as per the law. And there's a law that is being laid down. And whatever the law is, the Vishnu Rani has not made any law. And they are here working for the people, by the people, will stand by the people. So whatever it is, कोणी कितें दिलां ते कितें आहा ते चीफ मिनिस्टराक दिल्या ते चीफ मिनिस्टर उत्तर दितले. मिनिस्टर जीत आरोलकरान जे 60 लाखाचे उलयल्ले ते कन्वर्जनाचे तुम्ही ऐकू ना बातमीच्या ना आयकना बातमी आयकूची पुढे ना
बरें म्हाका एक सांग, हय तुम्ही प्रश्न विचारता म्हणून तुमकां कितें दिसता की हांवें सगळे प्रश्नाचे उत्तर दिवंक जाय? खरें कितें आहा तेजेर उत्तर दितलो. साहेबा, मिडियान म्हाका प्रश्न काय म्हाका जनतेन निवडून हाडलेल्या जनतेक प्रश्नाचे आन्सर दिवपाक जाय न्ही सर तुम्ही अशें आसा न्ही सर? हय ऐक रे, विधानसभा चालू आहा, विधानसभात उत्तर दिता न्ही कितें आहा ते? सर विधानसभा आणि मीडिया एक मिनिट आन्सर दिवप जनतेकूच आन्सर दिवप. आन्सर दिवप म्हणजे सगळे गोष्टी भायर उलोवप नासता जेन्ना विधानसभा चालू आहा. विधानसभा चालू आहा आनी जर कितें चुकीचें इन्फॉर्मेशन आहा आनी पयलीं हांवें चुकीचें इन्फॉर्मेशन म्हणून घातला न्हू रे भायर. आनी जे चुकीचें इन्फॉर्मेशन आहा आनी केन्ना कितें कायदो आनी कितें रुल्स रेग्युलेशन्स कितें आहा बाय रूल रेग्युलेशन वयतले ते. आनी त्याच बरोबर कितें आहा की कोणी रूल रेग्युलेशनान कितें डिव्हिएशन जाला ते चॅक करपाची गरज आहा. डिव्हिएशन जर जाला जो पर्यंत खंयचीय गोष्ट फायनलिटीक पावना ती फायनल नासता. आनी कितें आहा कोणाचेर फायलूच घालूं नाका म्हणून हांव सांगूं शकना. आनी त्याच बरोबर आमकां विचार करचो पडटा कितें आहा तें. आयज कितलेय प्रकल्प आहा, कितलेय गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट्स आहा, कितलेय आयज लोक येतात, त्याच बरोबर म्हाका विचार सारको करचो पडटा कितें आहा तें. आयज सगळ्या गोष्टीचेर हांव जर टिका करपाक लागलो काय कोण कितें म्हणटा म्हणून ताका उत्तर दिवपाक लागलो तेन्ना कोणाचे उद्देश प्रश्न विचारपाचो वेगळो आसूं शकता. कोणाचो उद्देश आसता जाल्यार बऱ्या रितीन विचारपाक. कोण घालतलो हांवें विशय आनी चुकीचे शब्द वापरल्यार ते चुकीचे शब्द हायलायट जाता. विश्वीत राणेक तुमी कितलेय प्रश्न विचारल्यार हांवें फोर्थ पिलर आनी मिडियाक मानपी हांवूच आहा. मानता, हांव खूब मानता. पूण त्याच बरोबर तुमी म्हाका सांगलें की ह्याच तरेन आपल्याक उत्तर जाय त्या तरेन हांव उत्तर दिवंक शकना. आनी त्याच बरोबर जर कोणी कितेंय टिका केली काय कोणी कितें सांगलें, कोणी काय खोटें इन्फॉर्मेशन भायर दिलें कितें आपल्याक स्वताक पब्लिसिटी घेवपाक, हांव तेजेर उत्तर दिवंक शकना. आनी तेजेर हांव टिका बी करूं शकना. कारण तो जो कोण कितें उलयता आनी जें कितें खरें आहा ते फॅक्च्युअली आमी प्रेझेंट करतले. मंत्री करमळे केसीन सुद्धा तुम्ही मागीर इंटरव्यून जाले हांवें परत एकदां सांगता, जे गोष्ट कायद्यान बसता ती जातली. प्रोसिजर आसता ते हांव एका झटक्यान कितेंय म्हटलें म्हणून जावचें ना. एक कायदो आसता, ते कायद्या प्रमाणे वयचें पडटा. मागीर अपील आसता, मागीर कोर्ट आहा. प्रत्येक गोष्टीक कितें तरी विशय आसता. आयज लास्टाक तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय, कांय गोष्टी आयज तुमी जेन्ना करमळीचे जेन्ना उलय 2001 रिजनल प्लॅन एंड सेटलमेंटा 2021 प्लॅन एंड रिजनल सेटलमेंटा हांवें कितें करपाचें तेजें घेवन हांवें दुसरी गोष्ट कितें आहा की आमकां विचार सारको पळय म्हणून हांवें सांगलें कितेंय उलोवन आयज पब्लिसिटी जाय काय विधानसभा चालू आहा म्हणून कोणी कितें म्हटलें म्हणून तेजेर हांव टिका करूंक शकना आनी उलोवचो ना. स्पेसिफीक जर म्हाका कोणी कितें विचारलें ते स्पेसिफीक उत्तर दिवपाक आमी उत्तर दिवंक शकता. कितेंय आनी एक सांगता बाबा आयक तूं खूब विचारता, म्हाका दिसता तूं पॉलिटिक्सान जॉयन जावपाचो. आनी दुसरी गोश्ट हांव नवीन न्हू 20 वर्सां काडल्या हांगा आनी 20 वर्सां म्हाजो लोकमत आहा म्हणून निवडून येता. आनी त्याच बरोबर आमकां विशय कशे मांडपाक जाय ते आमकां पार्टीन शिकयल्लें आसा. पार्टीच्या लायनान रावन आमी विशय आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आमी लोकांच्या हितान कितें करपाक जाय आमी ते लोकांच्या हितान करतले. आनी त्याच बरोबर एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय काय रूल रेग्युलेशन गायडलायन तुमकां नाका, कोर्ट ऑफ लॉ आहा काय सगळे गोष्टी आमी रस्त्यार सेटल करपाक जाय हे तुमी विचार करा. एक मिनिट जालें, सांगलें तुका सगळें सांगून. तुमकां जाय तशी उत्तरां गावची जाय रे बाबा म्हाजे कडल्यान. मिस्टर विश्वजीत तू एक म्हणलं कोण तरी विचारता तो एक फॉर्मर जस्टिस फर्दिन रिबेलो ना ताणेच जो म्हणला 39A आणि 17(2) तेणेच स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणला. आमी सरकार चलयता आनी विधानसभा आहा. हय भायल्यान रावन आमकां कोणी तरी कितें सांगलें म्हणून हांवें तेजेर टिका करपाची ना काय उत्तर दिवपाची गरज ना. सरकार चलयता म्हणजे कोणाक जर कितें प्रश्न विचारले गोंय राज्यात मुख्यमंत्री आहा, मुख्यमंत्री उत्तर दिता. मेजॉरिटी म्हणून तुम्ही कितेंय करूं शकता म्हणून सांगलें नाही तिकीट घ्या खंयच्या पार्टीची.